शिर्या देसांतले जेजूक पोसूंक आयले पळय शिर्या देसांतले जेजूक पोसूंक आयले पातशाय गोंयचो देवाचो राजा गोंयकाचो मोला नमस्कार ताका करच्याक ताका आयल्या पांयां पडच्याक पळय शिर्या देसांतले जेजूक पोसूंक आयले पळय शिर्या देसांतले जेजूक पोसूंक आयले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पातकाक लागून मनीस पातकाच्या काळुकान घुसपडलोलो वेळ काल बाल्ल्या उपरांत देवान आपल्याच पुताक संवसारान धाडलो. ही परब थोड्याच दिसा आदीं आमी समोरमल्या. आयज जेन्ना सोम्या जेजूची आप वगडीची दोबाजी परब आमी समोरमता तेन्ना तोच जेजू आपूण जिविताचो खरो उजवाड कसो सगल्यांक परजांक पळजोळटा. हो व्हड गूट आमी आयज जेन्ना समोरमता तेन्ना आमी दर एकली हें सोद वळखूंक आनी ताजेच वाटेन चलूंक ह्या मिसा बलिदानान खतखत्यान मागुया. आयच्या मिशनरी परबे समोयार पवित्र सभा आयचो दीस आफ्रिकेच्या मिसावांक भेटयता. पवित्र सभेचो हुस्को आमचो करूंक आफ्रिकेच्या भावां भयणांक आनी खेरीत भाशेन तुयी वावूत केल्या पाद्री आनी म्हत्वाच्या पासत भावार्थान आमची प्रार्थना देवाक उबारुया. मोशा बाबा बडिदो आयज पवित्र सभा सुबरता परब जेजूच्या आप पोरगोटणेची द फीस्ट ऑफ द एपिफनी जेन्ना तेग विद्वान आपलो गांव आपलो देश आपलें घर आपलें दायज सोडून बेतलेमाक वेतात आनी जेजू बाळकाक देवाच्या पुताक मेळटात भेटतात आनी आपल्यो भेटवण्यो दितात आपलें समर्पण करतात. मागुया आमी आमचें समर्पण दोनया देवाक करूंक जेजूक करूंक आनी आमचें जिवीत ताका मानतलें जावंक. जायते फावटी अशें जावंक ना म्हूण आमच्या चुकीच्या आनी पातकांचे दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदां सांकवार बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. महिमा देवा कुंसर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोडीच्या राया सोद पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता
सोम्यान देवा देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उसवाडान सगल्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताजे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवंक निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी आमचे मदेकात आपली राजवडकी चलयत आसा सासनाच्या सासनांक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ऊठ पोरसोलीत जा उदेलो सुर्या जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विस्तारला तरी तुजी वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरसोलता. तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सोदता देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक तुज्या उदेवाक ताच्या पोरचलाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोभोवती फिरय सोभोवती पळय एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोट्यां येतात सगळे पूत तुजे आनी तुज्या धुवांक हातान दोन हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोरचोलीत जातलीं. होय तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे उंटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्काय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरून हिंडा हिंडांनी येतली उंटां मिद्यानाची आनी एफासाची. इस्पा भायर कोरां शेबा थावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळीं. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सगळीं म्हणया तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करूंक दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती थकतलीं. एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यान न्हंयचे देगेतान पृथ्वीच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावोवचें मुण्यारपण ताणें म्हज्या आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकेच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळें ना. पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्यवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां.
तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यात आनी तेच बासावनेन तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Serves morak sui, serves morak sui, serves morak sui, sui, sui. Serves morak sui, serves morak sui, serves morak sui, sui, sui. सोम्याचें नोकेत्र उदेलोलें पळयोवन आनी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. Serves morak sui, serves morak sui, serves morak sui, sui, sui. Serves morak sui, serves morak sui, serves morak sui, sui, sui. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमची सवे आसूं. मातेवा पोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेवांच्या बेथलेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेदी थावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी तांणी अशें विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नोकेत्र उदेलेलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम समेस मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेथलेमान, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेथलेमा, जुदाच्या मुख्याल्या मदें सगल्यावून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन निपजतलो तो फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गवळ्या पोरी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नोकेत्र केन्ना दिसती पडलेलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारलें आनी तांकां बेथलेमाक धाडटना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी सुनोत घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेतना देखलोलें तें नोकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागले आनी बाळोक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबले. नोकेत्र पळोवन ते एकदम खुशाल बरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपल्या आवयक मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उखडून ताका ही देणी समर्पिली, भांगार, दूंप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भावा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या आप परगोटणेची परब समरमताव. नातालाची परब जाल्या उपरांत पयलोच आयतार नातालांचो जो गेल्लो आयतार जावन आसलो तो जालो आसलो भेटयलोलो पवित्र कुटुंबाक आनी मागीर दुसरो आयतार येता तो जेजूचे आप परगोटणेक भेटयलोलो आयतार. जेजू ह्या संवसारांत जल्मलो सरवंडार कसो आख्या मनशा कुळाचो. पूण सरवंडार पयले सुवातेर सरवण करूंक आमकां आमची फामिली गरजेच्यो. आमचे घोराबे तो सारके नान समाज कसो सारको जातलो. घोराब्यान तो रीत रोवीस ना, घोराब्यान तर माणसुगी ना,
गरोबो तर सारकोच मोडलेलो फुटलेलो भुरग्यांचें आनी कितें आनी आमी पळयलां आनी पळयता पयस वयची गरज ना नाकापोनाकूच आसा आमच्या गोराब्यांची परिस्थिती आयज कितें जाल्या ती आमी जाणो हो गेल्ल्या आयताराक ल्हानसो नियाळ आमी आयकल्लो आयज हो नियाळ बांबडिनो जो आसा जेजू संवसाराचो सरवंडार आनी ते बसत हे तेग विद्वान उदेंतीचे पयशिल्ल्या गांवांतले आतां सुरवातेच्या गायनान आमी गायलां पयशिल्ल्या देशांतले जेजूक मेळूंक आयले उतरां बरीं लागतात आमी पयशिल्ल्या गांवांतले न्हय आमी लागशिल्ल्या गांवांतले शेजारी एकामेकाचे आनी ते बसत जेजू सरवंडार समाजाचो संवसाराचो आखे पृथ्वेचो आखे सृश्टीचो हे आयची परब सिद्ध करता ही परब बांबडिनो आयच्या दिसाची आमकां शिडकायता की आमी न्हयच फकत आमच्याच फामिलीचे पूण आमी समाजाचे आमी संवसारांची आमी हो संवसार हो समाज नवो करूंक बदलूंक बरो करूंक आमकां जबाबदारी आसा आनी व्हडली जबाबदारी न्हय समाज पाड करूंक न्हय समाज ओगडावंक पूण बरो करूंक एक विद्वान बांबडिनो जांकां हें दर्शन ह्या नखेत्रा वळी मेळ्ळें ताणें कितें केलें ताणें आपलो देश सोडलो गांव सोडलो बायल भुरगीं सगळे सोडले गोरवां बोकड्यो शेळयो सगळे सोडून फकत ल्हानशें बॅट घेवन एकल्यान दूंप एकल्यान गोंदरोस आनी एकल्यान भांगार ह्यो ल्हान भेटो घेवन ते आख्खी वाट चल्ले कितले दीस लागले कितल्यो राती लागल्यो कितलो वेळ लागलो ते आमकां खबर ना पूण तांची आस जावन आसली तांचो आवंडो जावन आसलो जे सरवंडाराक आमी पळोवंक भेट करूंक सरवंडाची आनी ताका नमस्कार करूंक आमी मिसाक येता बांबडिनो कितें करूंक येता जेजूक नमस्कार करूंक आमची भेट करूंक आमचे दिनवास दाखोवंक आमचे उपकार हाटोवंक आमी मिसाक येता वय की ना मिसाक बेश्टे येना आमी कितें नेसलां तें दाखोवपाक ते मागीर बाजारांत दाखोयात नाल्यार आनी खंय दाखोयात हॉलांत दाखोयात काजारांच्या मिसाक येता तेन्ना माणसुगेन न्हेसूंक जाय मोर्यादीन न्हेसूंक जाय कित्याक आमी मिसाक येता न्हय शो मारूंक मिसाक येता जेजू सरवंडाराक नमस्कार करूंक आनी ते पासत बांबडिनो हे तीन जे भेटो हे तेग विद्वान हाडटात तांचो अर्थ अर्थाबरीत पयले सुवातेर एकलो भांगार हाडटा कितें दाखोवंक जेजूक भांगाराची गरज तुका आनी म्हाका घोडेक भांगार जाय दाखोवपाक गळ्यान कितें आहा म्हूण म्हज्या गळ्यान कांय ना रे पण आमी भांगार घालता फेस्ताक आनी कितलें घालता तें हांवूच नको कितलीं कांकणां कितल्यो मुदयो मागीर हांगा एक हांगा एक हांगा एक हांगा एक दावे हाताक मागीर उजव्या हाताक हांगा एक हांगा एक हांगा एक हांगा एक दाव्या हाताक मुदयो कोणाक दाखोव आमकां भांगाराची गरज जेजूक भांगाराची गरज आसली ना जेजूक जाय आमचें जिवीत पूण जेन्ना हे विद्वान एकलो भांगार भेटयता कितें उडकून घेता हो राजांचो राजा राजाचो राजा आनी देखून आपले उदारपणान आपल्या मोगान आनी आपल्या समर्पणान तो जेजूक हे भांगाराचो भेट दिता तूं सरवंडा तूं राजा तूं कितें धोनी ह्या संवसाराचो दुसरे सुवातेर बाबडिनो दुसरो येता आनी धूप भेटयता धूप कोणाक आमी एकामेकाक दुपायता ना आमी दुपायता फकत देवाक भोव पवित्र साक्रामेंताक दुपायता दाखोवन दिवंक देवपण पयले सुवातेर भांगार
देव जल्मला तो संवसाराचो राजा. दुसरे सुवातेर देव जल्मला देखून ताका नमस्कार करूंक आमी धूप हे एकलो विद्वान हे धूप पेटयता. मोगाच्या बामडीनो आमच्या जल्मांत आमकां धूप घालिनात. ल्हान भुरग्यांक गोडेक धूप घालतात आनी कित्याक लागून घालतात ते हांव नकळो, पूण तो वास भुरग्यांक बरो न्हू म्हूण जायते जाण सांगता. पूण धुपायत हांव मनशाक केन्ना 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 मेल्या उपरांत. तेन्नाच धुपायत हांव, जिवितान धुपायना हांव. मेल्या उपरांत ती मेलेली कूड धुपायत हांव, उगडास करूंक की हो मनीस ह्या संवसाराक संपला पूण सासणांक तो जिवो आसा देखून ताका धुपायता. पूण धूप खरें म्हटल्यार देवाक नमस्कार करचें. आनी तिसरी वस्त गोंदरोस. आनी गोंदरोस म्हणटात तो बामणिनो जावन आसलो एके भाशेन एक कूड मोत्तोच कुसोना जावपाक गोंदरोस घालताले, बरो गोंदरोस घालताले. आनी हो गोंदरोस घालून हे कुडीक पुत्ताले. कित्याक उदीक करून त्या काळार आनी उदीक इजिप्तान तुमी गोडेक आयकलां जायत पिरामिड्स आसात थिंगा ते फेरोज आसले आनी त्यो मामीज म्हणटात त्यो उतर आयकलां जाय तुमी मामीज. तांकां धूप गोंदरोस घालून ती कूड सारकी पुत्ताले आनी केन्नाच कुसनासली, केन्नाच कुसनासली. देव बामणिनो संवसारांत जल्मला, देवाचो पूत, आनी देवाचो हो गोंदरोस एकलो हो उदेंतीचो मनीस भेटयता, विद्वान भेटयता आनी गोंदरोस खुणायता देव जेजू केन्नाच केन्ना ह्या संवसारांत येवन पर्यान, मनीस जावन पर्यान केन्नाच तो कुसचो ना. आनी खरेंच आमी जाणो जेजूक खुर्सार मारल्या उपरांत तो ताका फोंडांत घालतात 3 दिसां उपरांत तो कितें जाता, पुनर्जिवंत जाता आनी आपलें देवपण दाखयता. हेंच ताच्या जल्मान ह्या तेग विद्वानांनी ओळखून घेतले. हो की खरो सर्वंडार संवसाराचो, तुजो आनी म्हजो, आख्या संवसाराचो, आख्खे सृश्टीचो. आनी त्या बसत ताकाच आमी भोजूंक जाय, ताकाच आमी नमस्कार करूंक जाय. दुसरे सुवातेर हेरोद जो पातशाय आसलो ताचे भितर राग भरलो आनी ताणें उपरांत हे तेग विद्वान परतून येना म्हूण, ताका ही खबर परतून सांगिनात म्हूण ताणें कितें केलें, 2 वर्सांच्या पिरायेच्या आनी ल्हान भुरग्यांक 2 years and below सगल्यांक मारून उडयले. सर्वंडार जिवीत दिता, हेरोद पातशाय मारून उडयता, निसंटोन करता. आमी बामणिनो जावया जेजूचे पाटलावदार. तुमी म्हजे गोवाय जावया आमी खरे जेजूचे नीज गोवाय. जिवीत दितले, दुसऱ्यांक आदार दितले, दुसऱ्यांक बरें करतले, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावतले, असली मनशां आमकां कर म्हूण आयच्या मिसान ह्या परबे सुमयार जेजूच्या परगोटणेच्या सुमयार दोळे धांपून इलोगोतोगी रावून आमकां मागुया. सत मानता देवाक, सरपोदेदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मोरेत हांव चललो, पोंच पिलाताक ताणें को सुचले, ताका कुसात चडलो, तो मेलो आनी ताका दिकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबीत, भक्ताचो एकतार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आनी गरजो देवा मुखार खालतीकायेन दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी क्रिस्ताचे घोट ओदीक खोलायेन समजूंक आनी समोर रोमूंक आनी तांचो अर्थ आनी समजोनी साद्या उतरांतल्यान बावार्थ्यांक शिकोवंक
तांकां देव कृपेचो उजवाड आनी बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभार चलयतल्यांनी आपल्यो पदव्यो सांबाळपाचो आपस्वार्थ फाटीं दवरून पोरचेचो खेरीत भाशेन दुर्बळांचो, तरणाट्यांचो आनी सृश्टीचे उदरगती पासत वावरूंक देव मनशाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी ह्या नव्या वर्सांत पावल मारतना क्रिस्ताच्या पोटजोळान बरोवन चिंतन्यांनी, उतरांनी आनी कोन्यांनी ताचे नीज गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, आयज तेग विद्वान आपलो गांव, देश, घर, फामील सगळे सोडून जेसू बाळकाक संवसाराच्या सर्वंडराक भेटूंक आयले. आमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या ह्याच सोम्याक भेटूंक, नमस्कार करूंक आनी आमचें जिवीत ओरपूंक. आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान खालती कायीन ती तूं मानून घे. आनी जें कितें आमी मागलां तें आमकां फावो जाल्यार तूं तें पुर्तें कर म्हूण आमची विनवणी तुजे मुखार दवरता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बाबा भयणी, बापाक भेटूंक बांगड नाका रुबे नाका. आपल्या काळजाचो वेवपूंक जेजू तुजें काळीज मागता. आयच्या दिसा आख्खे जिणेंत देवा कशी करीस रेगो. मोगान वेगोन जिवीत सोडून जेजू तुजें काळीज मागता. जेजू मागता, कुशीन दिता सगळेंच मोजें. बापाक मोगता. जेजू मागता, कुशीन दिता सगळेंच मोजें. बापाक मोगता. हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता दुसलें जावं म्हूण व्हडल्यान मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या न्याची पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आयज तुका आमी भेटोवंक भांगार, धूम, गोंदरोस घेवन येवंक नाव. बोगोर गोवाचो उंडो आनी दाकाचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान ओळखताव, ताचें बलिदान करताव आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसडांक घेताव. तो तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल म्हूण मागताव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा सासणाच्या देवा, सर्व कणे आनी सर्वता आमी तुका वाखाणूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सरवणेचे सासणेक येवजून उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो. ताचें मोरपण पर जोडलें
आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्तीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोरगो तुया मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीप्रिय उगडास कोत्ताव. वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समर्पिताव. तुजे मुखार योग आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक आनी फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मरी देवाची माई सगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुताक आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर सरकालीन तुका मानवल्यात ते सगळ्या सादा भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वाडदी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. हे तेग विद्वान आख्या संवसाराक एके भाशेन जेजूची ओळख पोरगोडटात. जेजू संवसाराचो सर्वंडार आमा मनशांचो सर्वंडार आखे पृथ्वेचो सर्वंडार म्हूण ओळखून ताच्याच मागण्यांतल्यान दोनया देवाक बापाक आमी आतां मागून उलो करुया.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तावणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचेऱ्यांक आमी बरो वाशानूत रेखता तर आमकांच उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटोय सर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक राजगोरकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पुढचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्का आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. वो तो जेजू जाका येतेक विद्वान मेळूंक आयले, भेटूंक आयले, नमस्कार करूंक आयले आनी आपले जिवितान ताका मानून घेतलो संवसाराचो सर्वंडार म्हूण. आमचोय सर्वंडार, आमचोय दोनीतो ह्या जेजूच्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेवन ताचे प्रमाणे ताच्या तत्वां प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडटलीं, बरीं मनशां जातलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूंक. कोलोण्यो मंगळारा दीस आपोलीन कास्तेलिनो सांतांतोन म्हयन्याचे मीस 8 वरांचेर. बुधवारा दीस मारिया फ्रँको आराडी तिसऱ्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर. ब्रेस्तारा दीस मेरिसिया झुजार पेर्शेत 3 वर्साचे मीस 8 वरांचेर. शुक्रारा दीस जॉन पॉल फेर्नांडीस मोरोड पयल्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर.
आयज पयल्या मिसाची मांडावळ केल्या सेक्टर 8 मोरोड 2 तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी उगडास कोत्ता की जेन्ना तुमकां आयताराच्या मिसाची मांडावळ करूंक आमी घालता तेन्ना सोनवाराचें तुमी येवचे इगोर साफ करूंक उगडास कोत्ता कित्याक जायते फावटी आमी विसोत्ता उदीक करून सॅनिटायज करूंक आनी आयताराक आमची इगोर तयार करूंक आनी मिसान वॉलंटियर्स जाय म्हाका पयले सुवातेर 7:30 येवन तो टेम्परेचर मागीर सॅनिटायझींग बसपाच्यो जागे दाखोवपाक बरे भाशेन आयकात ते करूंक जाय मागीर कोमयांची मांडावळ म्हज्यान सगळें करूंक जायना आय एम नॉट एन एक्टर एंड डिरेक्टर हांव मिसाची बॅट भेटयतां तुमी वॉलंटियर्स तुमी जावंक जाय कारबारी सारकें न्ही म्हणटच तुमचे वॉलंटियर्स येवंक जाय दर एका सॅक्टराक सगल्यांक सांगता कित्याक हे मीस आतां सगल्यांक पावतले म्हणटच सगळ्या सॅक्टरांच्या लिडरांक आनी पॅरीश कावन्सिलाच्या मेंबरांक ही मॅसेज पावतली आयताराच्या आयतारा आमी बगर बगर तुमकां उगडास करूंक म्हाका तरी बरें दिसना आमी जाणवायेची आमचे तकलेन कितें तरी गिन्यान आसा आनी देखून आमी भार घेवन मारूंक जाय आयलीन मिसाक बसलीन बांक आनी कोदेली बसल्यो जालें इगोर्जेचो काम कोण करतलो आमी करूंक जाय भिवोवचें न्हय वॉलंटियर्स म्हणटात ते उदारपणाचे ह्या त्या विद्वानाचो देख घेयात कशे तरेन ते आयले जेजूक भेटूंक आमी जावया असलीं मनशां ह्या त्या आयतारा दीस मिसाची मांडावळ करूंक सेक्टर 7 मोरोड 1 गेल्ल्या आयतारा धर्मदान जाल्लें 10,010 रुपया आनी नातालांच्या सुमयार धर्मदान जाल्लें 31,802 रुपया नव्या वर्साचें धर्मदान जाल्लें 35,500 रुपया तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा 10 जानेराचे फुडल्या आयतारा दीस पॅरीश कावन्सिलाची जमात जातली 10:30 वरांचेर सगल्यांक तुमकां आनी एक फावट ह्या पवित्र दिसा जेन्ना त्या विद्वानाची परब आमी मनयता तांक हे एपिफनी तुमकां खुशाल बरीत परब हांव आवडेता देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लोक नजांक फुडें सरल्यात नेविल फेर्नांडीस साल्वादोर आनी मारियलिना फेर्नांडीस कोलवालेचो ताचे व्हंकलेचें नांव मिशेल फेर्नांडीस मार्सेलिनो आनी मिलाग्रिना फेर्नांडीस बेला विस्ता ही तिसरी आनी निमणी चीट उबी रावया प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा विद्वाना परी आयज आमी जेजू बाळकाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक उड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखिला ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यान तेच परी जिविताच्या सगल्या घोडितांनी आमची भावार्थाची नदो जेजूचेर आसूं मोगान ताचो पाटलाव करूं जेजूची वाट आमचे ओ क्रिस्ती भाव भयणीकूय आमी दाखोवंक शेकी एक दीस आमी स्वर्गार ताच्या पोरजोळान सुखेस जावं तुका दिन वासूंक पावूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूच्या मोगान आनी खुशालकायेन तुमकां धाडटा देवाचे बडोपकार हॅपी संडे टू ऑल ऑफ यू Wish you the same, Father.